सगळ्यांक नमस्कार. हांव अनुपमा भट. आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. केन्ना आमी मुगा पत्रड करचे. आज तांदूळ आनी तोरी दाळ घालून पत्रड करूया. 1 पाव तांदळाक 1 मुष्टी तोरी दाळी, चडती सोय, बेडगी मिरसांग, हिंग आनी गांवची मिरसांग पुरा घालचे आनी ते तांदूळ तोरी दाळ समेत लायक एक पीठ करचे. तिखशे मिरशे हिंगा पुरो बोळे येवका ताका चिंचांबनी घालून नातल्यार बिंबूल आसल्यार बिंबूल घालयता आनी प्लश करून सारोवन लोळ करून घेवचो. हांव बरो लोळ करून दवरला. आज आमी फण्णां पत्रड कशें करचें म्हूण पळया. फस्ट फण्ण घालया, थोडं अर्द पत्रड फण्ण घालता. आतां एका कडये कोळंबोळं म्हणटा ताका, कडयेच्या आयदन मस्त पोरणे मिगेल पगरमायन म्हाका दिलेले. म्हाका तांणी दिवनूच एक 40 वर्स जाल्ले हाका. आतां हांव तांदूळ अर्द लोळो कट्ट करून दवरला. आतां आमी आयदनां घालेले, हे कडये आयदनां घालेले, तेल तापले. तेल चिक चड घालका फण्ण घालतना. तेल्ला भितर तें लायक शिजून येवका पळय, भारी रुची. आतां तेल तापले कुडले उडदा दाळ घाले, सासम घाले, एक चमची उडदा दाळी, अर्द चमची सासम आनी 4 मेथी कण. ते पुरो पटपट जाले कुडले आमी पीठ वाटिलेले मिक्सर की ग्राइंडर की तें धुल्लें उदकाक तशीची पत्रड सारयतना तें हात तांतो बुड्डयलेले उदकाक पक्कने पीठ वरल्यारी आयदनां लागिले सारयलेले पुरो उदक धुवन एक आयदनां भितर कांड दवरचें आनी हे फण्णां भितर तें घालचें आनी ताका 2 मिट्टां हरळ मस्त घालूनच पिठ्ठां आमी ऑलरेडी घाल्ला. हे ते उदका हळताक आमी उदक घाला पळयाची ते उदकान तो पत्रड शिजून येत देखून 2 हरळ घालच्यो आनी आमी कट करून दवरलेले पत्रडो पीस करून हांत भितर घालचे. फस्ट उज्जो होडसो 1 मिनिट मागीर उज्जो सिम करून दवरचें. जाय जाल्यार आनी पक्कने पावना म्हूण दिसता म्हूण जाल्यार अशी खाली नॉर्मल उदकाय घालया ताका आनी एक पण चाण घेवचें. गडे चाळूनच मुद्द जत्तो आनी सिम करून आमगेल्या गॅसा पेडेर अशी आशिल्ल्या पैकी सान फ्लेम मारी सान बर्नरारी सान फ्लेम करून सिम करून दवरून सोडचें आनी जावं तितले दाट आयदनां भितर फण्ण घालतना आतां सिम करून दवरून हांव सान करून दवरला सान बर्नरारी. सुमार एक 7-8 निमिश नंतर पळय सादारण इतलें शिजत आयलो तेरा पन्नात नव्हे ओगी शिजता. आतां तोपास एक पंता वयर सकयल करून चाळण घेता. फण्णां पत्रडो थोडे जन कशें म्हळ्यार शिजोवन मागीर फण्ण घालता. हांव एक पण तशें करता जाल्यार डायरेक्ट आयदनां भितरी फण्ण घालून खावचेच पळय ताजी रूच पळय ते खावन आशिल्ल्या मात कळटा. आतां पळय ओपास दांकून दवरले. ओपास एक 5-6 निमिश नंतर आमगेलो पत्रडो म्हळ्यार ओट्टू एक अर्द घंटो पुरो शिजच्याक तेरा पन्ना देखून रुची पत्रड रेडी जाला हांगा. ते रोस्सू समेत सुर्र कोंची उंका पळयाच्यो ते फण्णां पत्रड्याच्यो ते फण्ण तो पोरंबोळ हांव तशें आनी गॅसार पेडावण दवरून शिजयलेलो तोव एक कुडको रेडी जाला. आतां पळय तांतूल एक कुडक्याक 2 चमचे नारलेलें तेल घालून खाता. तेवय भारी सुपर. आतां आनी एक कुडको वस ताका हांव कसो करून दवरला गो तस की पियाव फण्ण घालून घश करून दवरला. घशे पत्रड एन्जॉय